जूनची डेडलाईन सांगितली होती पण रॉड्रिक्स म्हणतात की लेबर नाही आहे म्हणून शक्य नाही म्हणतात. कितें जालें सांगता बरेचशे डिगिंग एक्टिविटीज बंद केल्ली लास्ट आमच्यो सिटीज इंचार्ज आहा पळय न्ही आनी एकंदर न खणपाचें डिसिजन घेतलेलें त्या खातीर फर्दर वर्क्स पावस सॉल्व करप अशें डिसिजन घेतलेलें. पण पळय जेन्ना रिव्यू मिटींग संजीत आनी बाकी सगळ्यां कडल्यान घेतले उपरांत ऑक्टोबरान हे परत खणप हे योग्य न्ही. आमकां आफ्टर ऑल रोड जे आसा हे कॉन्क्रीट रोड करतले आमी आनी हे पावसांनी करप शक्य आहा. नाव वी हॅव टेकन द डिसिजन वॉटेवर जी सिवर लायन जी घालपाची उरल्या पळय ती पावसानूच घालपाची आनी ऑक्टोबरान दवरपाची ना. लोकांक जे थोडेशे त्रास जाल्या ते आमी पावसांतल्या एका म्हयन्या भितर सिवर लायन जर घातली कॉन्क्रीट रोड आमकां पावसान वयल्यान करपाक बरें. त्या ती परत एकदां आमी जे हांगासर लेबर सगळे गेल्ले बाकीचे ताका सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक परत हाडपाक लायल्या परत फूल फ्लेज काम सुरवात केलां. त्या खातीर सिवर लायन घालपाचें काम आनी कॉन्क्रीट रोड करपाचें काम ही दोनूय कामां जी आहा पळय न्ही पावसानूच आतां आमी करता. टील आनी ऑक्टोबरान खंयचोच रस्तो हो परत आमकां खणचो पडचो न्ही त्या अनुसार आमची एक्टिविटी परत सुरू केल्या. ते इवन दो द PWDचे आसतलें जी सुडाचें आसतलें सिवरेजीचें आसतलें सगळीं कामां जी बंद करपाचें डिसिजन घेतलें तें न करता आमी सगळीं कामां कंटिन्यू दवरता टील पावसान सगळीं कामां चालू उरतलीं जेणे करून इन फ्युचर ऑक्टोबरा उपरांत तरी परत डस्ट जी आहा ती पणजेन आमकां दिसची ना. तोपर्यंत आमकां सगळे रस्ते जितके पणजेंतले क्लोज आहा तितके सगळे ओपन करपा खातीर आमकां ऑक्टोबरान बरें पडटा. सर पावसातलं त्याचा काय होणार? वयल्यान पावसान जे फ्लडींग म्हणटा पळय न्ही रे ताका खंयच्यो ड्रेन जर ब्लॉक जाल्ल्यो आसत आमी ओपन काम करता आसतना त्यो आमी ओपन करून डायरेक्टली कनेक्ट करपाक शकतले. मेन आतां 2 लेन ज्यो आसा पळय न्ही वयल्यान सगळ्यो दर्याक ज्यो मेळटाल्यो त्यो 2 लेन फक्त शॉर्ट तांचो स्पॅन जो कनेक्ट करपाचो उरलेलो तो ऑलरेडी WRDक इन्स्ट्रक्शन दिला आमी शॉर्ट टेंडर काडून त्यो दोनूय ड्रेन ज्यो आहा त्यो कनेक्ट करतात. ती पावसान खंय दिवता आनी काम चालू आसल्या कारणान इन केस आमकां खंयसर जर फ्लडींग दिसलें ड्रेन कनेक्टेड नासत जाल्यार आमकां ते कनेक्ट करपा खातीर टायम टू टायम तेन्ना तांचे सगळे लेबर मशिनरीज सायटीचेर आसल्या कारणान वयल्यान आमकां बरें पडटलें आमी कनेक्ट करपाक शकतले. तुम्ही It is possible to do the work in rain? हय पॉसिबल आसा कारण शेवटी कशें आमकां कॉन्क्रीटूच रोड करपाक जाय. कॉन्क्रीट रोड करपा खातीर पावसान कांयच फरक पडना आनी आफ्टर ऑल जी सिवर लायन घालपाक जाय पळय न्ही ती तो पर्यंत आमी घालून कंप्लीट करतले आनी बाकीचें जें काम सुरू आहा कॉन्क्रीट रोडाचे बाकीचे सायडीचे ड्रेन हे करप तें आमी काम चालू दवरूं शकतले. सर तुम्ही म्हणलेले की 3 शिफ्टींनी हे काम जातलें म्हणून पण आयज पळयत जाल्यार तुम्ही येवपाचे पयलीं हे सगळे यंत्रणा सगळे आयज सायडीर दिश्टी पडटा. ते ट्रक जावं या तुका हांवें परत सांगलें म्हणजे सगळे जे मशिनरीज हांगासर जे सायटी वयल्यान शिफ्ट केली ते ताका आफ्टर ऑल मशिनरी सगळी परत हाडपा जाय लेबर सगळे हाडपा जाय. आयज सकाळच्यानूच सगळे पूर्ण मशिनरीज परत आपोवन घेतल्या लेबर हाडून घेतल्या. आयच्यान काम फूल फ्लेज सुरू जाला. बाकीचे जे सायटीचेर आहा पळय न्ही काम आयच्यान सुरवात जाता. पण कॉन्ट्रॅक्ट रोड म्हणटा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट हार्ड टार रोड म्हणटा तुम्ही तो कितले हांगाच्यान कितले पर्यंत जातलो हो फूल पणजे पण भितर वयतलो? टोटल कॉन्क्रीट रोड आमचे अप्रॉक्सिमेटली कितले 4.3 किलोमिटर्सचो आसा कॉन्क्रीट रोड तो 4.3 कंप्लीट करतले. बरं. आणि बाकी हे डांबरीकरण आता ते डांबरीकरण सकाळी करतात दुपारी तो खड्डात म्हणजे कोऑर्डिनेशन डांबरीकरण जे करपाचें असलें तेच आमी त्या खातीर बंद करपाक लायला. मदीं डिसिजन डांबरीकरण घेवन क्लोज करपाचें तें डिसिजन कॅन्सल केला. कॉन्क्रीटूच रस्तो जो आहा तो कॉन्क्रीटूच करतले बट तो पावसान करतले सगळे रोड जितके पणजेंतले स्मार्ट सिटीच्या अंडर जितके रोड ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमच्या 4.3 किलोमिटर्स तो 4.3 किलोमिटर सिवर लायन बाकीचे सगळी म्हणजे जाका केबल नेटवर्क सिस्टम जितकी अंडरग्राउंड करपा जाय तितकी कंप्लीट करून कॉन्क्रीट रोड करतात. पण त्याची क्वालिटी राहणार का? कारण क्वालिटी करपाक कांयच ना घाईन काम बीन कांयच करिना आमी टायम घेवन काम करता मॉनिटर आनी सुपरवायज करूनच काम करता. So flooding, there is chances of flooding? ना चान्सीस ना.